Today we celebrate the feast of Saint Bartholomew, an apostle. Born a Hebrew, Bartholomew was originally a non-believer, but accepted Saint Philip's invitation to meet Jesus. Upon meeting Bartholomew, in John chapter 1, verse 47, Jesus described him as a true Israelite, in whom there is no deceit. Bartholomew was considered very liked among the apostles and was very inquisitive toward Jesus, always asking Jesus about God and the angels. Eventually, Bartholomew recognized Jesus as the Son of God and joined Jesus as the sixth apostle. After Jesus' ascension, Bartholomew traveled east, preaching in India, Ethiopia, and Greater Armenia. Bartholomew is believed to have been martyred in Armenia, Asia, by King Astyages for having converted his brother, Polemius, to Catholicism. Paular Paul Maru Watu Soluya Sangeu Jerusalem Paular Paul Maru Watu Soluya Deva Darshan Geu Jerusalem Jerusalem Shar Deva Vostrice Taka mi tu melu wachmache Jerusalem shar deva ustiche Taka mi tu melu wachmache Paular Paul Marun watu soluya Deva darshan geu Jerusalem Paular Paul Marun watu soluya Deva darshan geu Jerusalem. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सगळ्या अजापांनी उचोरियावून देव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो सर पदवीदार देवाक आमी वाखाणुया. ताणें आपले सर्व शक्तीन पृथ्वी रचली आनी आपले पूर्व येवजणेन ती गिरेस्त केली आनी मनशान कोमाशी करून तांतले उत्पन्नेन आपल्या जिविताचें पोसण करच्याक ती मनशाच्या आदीन केली. देवाक ताच्या उदारपणा खातीर दिनवासतना शुभ वर्तमानान आमकां सांगलां तशें पयलें देवाचें राज आनी ताचें नितीवंतपण आमी सोदूंक शिकुया. तेन्ना सगळ्या गरजांक जाय तें आमकां फावो जातलें. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान तांकां राखलीं आनी आपलोच करीत आसलो तसो तांचो सांबाळ केलो. एक घोण आपल्या पिलांक उडूंक शिकयता आनी पाकटे विस्तारून तांकां सांबाळटा तेच परी सर्वेस्परान इस्रायल परजेक राखली. सर्वेस्परान आपणेच आपले परजेक चलोवन व्हेली. खंयच्याच परक्या देवाची ताका गरज ना. उंच जाग्यांचेर राज चलोवंक तांकां दिलें आनी शेतांनी पिकतालें तें तांणी खेलें. तांकां जंगली म्होंव खोडपांनी मेळ्ळें. तेलाचीं झाडां तांची खोडपी जमनीर पसरलीं. गाय बोकड्यो तांच्या दुदाक जबर बऱ्यो. बऱ्यांतलीं मेंढरां बोकड्यो गोरवां तांणी पोसलीं. गोव आनी सोरो तांचो सर करूंक जायना तसलो. देवाचें उतर रे. भावा भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी देवाक दिनवासुया. हे महामारीच्या वेळार कोविड-19 पॅन्डेमीक जेन्ना चालू आसा, जायत्यो वस्तू बंद पडल्यो, जायतीं कामां बंद पडलीं.
तरी आसतना आमी आमची शेतां रोयलीं देवाचेच कृपेन, देवाच्याच आदारान. आनी देवाच्याच आदारान आयज आमकां आमच्या शेतांनी भात पसरलेलें दिश्टी पडटा. काय बरें कोणसां आयज पसून आयल्यात. जाल्यार देवाचेच येवजणेन हे आमकां आमच्या जेवणाक फावो देखून शेतकामत्यांक आशिर्वाद दिवन देवान ही देणी आमकां दिल्यान. न्हूच फकत आमचीं शेतां भाटां, न्हूच फकत आमचीं शेतां, पूण आमी आमच्या भाटांनी वेगवेगळे तरेच्यो झाडां वो भाजी घोडे रोयल्या. आमच्या व्हरतांनी आमी झाडां रोयल्यांत, भाजी रोयल्या, तांकां घोडे आयज फळां उत्पन्न जाल्यां. आनी ह्याच मोगान आयज आमच्या पयल्या फळाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी हें आमचें पयलें फळ आमी देवाक भेटयता. तर ह्याच मनान देवाक आर्गां दिवन आयज आमी ही रीत पाळटा. पयलें कोणोस आमी कातरूंक देवाचो आशिर्वाद मागुया आनीक आमचेर सगल्यांचेर देवाची कृपा भरपूर ओत म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आमी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. भाग्यूंत पावलू दोन दुतां उद्देशी तुवें आमकां तुजें शेत म्हूण पाचारलाय. तो सगल्यांत आमी तुजी खुशी पाडूंक सदांकाल तुका एकवटून रावूंक आमकां फावो कर. आमचो जबाब सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे. क्रिस्त दाखवेड आनी आमी ताचे फांटे म्हूण तुवें शिकयलाय. तो तुज्या पुताताय एकवटान रावूंक आनी शुभाम फळां दिवंक आमकां निर्मी. जबाब सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे. प्रितुमेचेर आशिर्वाद घालून तूं ती फळां बरीत करताय. तर तुज्या आशिर्वादान आमची शेतां भाटां आमच्या पोसणाक गरजेचें फळ दिवंक पावूं. जबाब सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या कुडीच्या पोसणाक खाण पिवण आनी आत्मीक पोसणाक जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार दिवच्याक दानो ओरोव तूं वाडयताय. तर फावो तो पावस घालून जमीन सुफोड कर आनी आमकां भरपूर दानो ओरोव फावो कर. जबाब सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे. अंतरोळ्या वेल्या सुकण्यांक तूं पोसण दिताय आनी शेतांतलीं फुलां तूं नेटयताय. तर आमी कितें खावचें वो कितें न्हेसचें हाचो हुस्को धरिनासतना पयलें तुजें राज आनी तुजें नितीवंतपण सोदिशी कर. जबाब सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकून घे. सगल्या शेतकामत्यां पासत करीत भाशेन मागुया. आयज घडये ही रीत पाडूंक आमचे मदें जायतीं आमचीं भाव भयणां आसतलीं आसलीं. आमी घडये पुरसांव काडून इगोर्जेंतावन येवन परतून इगोर्जेन वेतले आसल्या. पूण आयज ह्या महामारीच्या कारणाक लागून सगळीं आपल्या घरांत आसात. जायते शेतकामती आपल्या घरांत आसात. तांच्या शेतांचेर आनी तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागुया. आनी सगळी आमची मागणी आमी बापाक उबारून बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. ही रीत पाडून आतां आमी ह्या थामाक आमी कोयती लायतल्या आनीक पयलें दान देवाक भेटयतल्या.
देवान आमचे आशीर्वाद घालू आपल्या मोगान आमकां सांबाळू आमचेर आपले मुखार मोडफाको संतोष आनी शांती तुमकां दिवं देवान आमचेर आशीर्वाद घालू आपल्या मोगान तुमकां सांबाळू तुमचेर आपले मुखार मोडफाको संतोष आनी शांती तुमकां दिवं संतोष आनी शांती तुमकां दिवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, मनशान प्रितुमेर वावर करून तिचें संरक्षण करूंक तुवें फरमायलां, तर तुजे मुखार सरपटून आमी मागता सदांच सुबां पीक आनी दादोशी फळां उत्पन्न उदारपणी आमकां दी. वाऱ्या वादळां जावं करव्या पावसान जावं आंवरा व बुट्टेन जावं शेतां बाटांक आनी बिया फळाक कांयच वायट जायनासतना आमी वपलोलें बी आनी रोयलोल्यो रोंपयो बरे भाशेन वाडोवन सुबां फळ दिवंक पावूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देव सर्वदण्याची जोर तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमचो वावर फळादीक करूं आनी ताच्या देण्यांनी संतोशभरीत जावन ताका तुमी सासणाक वाखाणूंक पावूं. आमेन. देव सर्व बऱ्याची जोर तोच तुमचेर आशिर्वाद घालून एकामेकाच्या बरेपणाक पावूंक आनी हो संवसार सुदारूंक तुमकां फावो करूं. आमेन. देव सगल्या बरेपणाची जोर ह्या जेवणा वरवीं तुमकां बरी साऊद भलायकी फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी ह्या सगल्या शेतां बाटांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Arga tuka sumia, arga tuka dunia, arga tuka adaya nisasna. Tuve makarosoi tuzo mukurcia, tuve makaposoi tuji cakrikocia. Tuve makavitzoi sasna suka paucia, turi makapavonui, somia makapavonui, turi makapavonui, somia makapavonui. Arga tuka somia, arga tuka dunia, arga tuka adaya nisasna. सुरवात एक आम्ही गीत घेऊया 829 पेज नंबर 15 829.
आयज सर्वेस्पराच्या मंदिरात आनंदान भितर सरुया दिसो आयचो आमचे पोरबेचो नवें गीत रचून गावया सोर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया उशीन भरून आमची काळजां देवाक पुडवीक मोहिमा निरंतरी दिवया Alleluia, 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 Alleluia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे दोबाची परबेक आयज आमी बागेवन बार्तोलोमेवाची परब आमचे फिरगोचेन मनयता आनी आमचें कोणसाचें फेस्त आमी आमची पयली पीक देवाच्या हातान घालता आनी देवाचो आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर भोव करून शेतकामत्यांचेर आनी जमीन वसयतल्यांचेर मागता खेरीत भाशेन आमची सगळी मागणी आमी आयज देवा मुखार दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतल्या पासतूय मागुया माधवी मेंडीस आनी सेल्रॉय कुन्या आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया जुदा आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता ताचेय पासत मागुया हेर सगळीं जीं कोण बरी नात तांचे पासत मागुया आमचे गांवचे आनी आमचे गोंयचे सगळे शेतकामती जे आसात त्या शेतकामत्यांच्या वावरांचेर आनी शेतान वावुरतल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आमचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तांचेय पासत मागुया लोकांक जाता ते भाशेन ह्यो सवलती तांणी पावत्यो करूंक आयची ही परब खेरीत भाशेन आमची बोंपार्थ कॉन्फ्रारिया मनयतात ही कॉन्फ्रारीच्या सगळ्या वांगड्यां पासतूय मागुया आनी आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरून आमी जी रीत आतांच पाळल्या म्हणजे कोणस कातरपाची हें कातरलोलें कोणस हे मिसाचे सुरवातेक आमी याज्ञिकाच्या हातान आतां घालता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं भाव भयणीनो जेजू आमकां सगल्यांक मानून घेता भोव करून आमच्या काळजान जेन्ना पवित्रपण आसा तांचे सवें कसलेंच भास्कळपण ना हें उतरां बार्तोलोमेवा विशीं जेजू उलयलो हींच उतरां आमकांय फावो जावंक म्हणजे जेजूची तोखणाय आमकां फावो जावंक आमी उक्त्या मनाची नितळ काळजाची जावंक भोव गरज तशेंच जी जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा ती आमी जबाबदारी मोगान पाळूंक गरज पूण जायते फावटी आमी आमची जबाबदारी जावं एकामेका सवें जावं एक सृश्टी सवें जावं शेतां भाटां सवें बरे भाशेन पाडूंक ना आमी जायते फावटी निसंटनाचे दूत जाल्या असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें हे सुरवातेक मिसाचे देवा लागीं भोगसणे आमी मागुया हांव पातकी हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीयो
म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत घेवन सदांच सांगवार मेरेन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklutku, Sumia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, Sumia kaklutku, Sumia kaklutku. Moima deva kutsurgi, moima deva kutsurgi, moima deva ani shakti tacha isya sosari. Moima deva kutsurgi, moima deva sarvesvara deva surgi charaya. Kutsurgi, moima deva surpavidar deva bapa. Deva Bapa, Kutsurgi moima deva, Ami tuka namaskar kortau, Ami tuka dimastau, tuja tu moima Bapa so, Ami tuka wakantau. Sumia Jesus Krista, Bapacia eklia sputa, Sumia deva, deva celie, tu sosarace papkatai, amci kaklutku, tu Bapacia uzwiak poznaj amcie, magne ajkunge. Kidak powi akmia sagati, surgi moima deva, deva Bapacie, moima deva, surgi moima deva, Jesu Krista, eklos tu povin, surgi moima deva, eklos tu ishvor, eklos tu pod, ishvor. Amen, amen, amen. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदुता बागून बार्तुलोमेवान व्हडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विनवणेन आनी मजतीन तुझ्या पवित्र सभेचे देखीवन क्रिस्ती जिणे वरवीं सगलो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ओळखूंक आमी ताचो पाटलाव करूंक पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनान.
लोकासनीच्या पुस्तका वेलें वाचप। एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो। ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंद्राची पोतीन जाल्यार ती ओखोल दाखयतां। आनी आत्म्याच्या बोलान देवदूतान म्हाका एक ऊंच दोंगराचे तोकशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें। तें स्वर्गांतान देवा सोरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवताले। एका भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्याकांत गोमेदा वरी तें चकचकतालें। ताका एक व्हडलो आनी ऊंच पहारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे। दर एक दारवंटो एक देवदूत राखतालो। दारवंट्याचेर इस्रायलाच्या पुतां दुवांचे 12 कुलांची नांवां बरयलेलीं आसलीं। उदेंतीक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमेक 3 दारवंटे आसले। शाराचो पारो 12 बुन्यादींचेर बांदलेलो आनी त्या बुन्यादींचेर मेंद्राचे 12 धर्मदुतांची नांवां बरयलेलीं आसलीं। देवाचें उतर हें। देवाचे वडुपकार। आमचो जबाब जातलो, तुजे बोक सर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। वतून म्हणया, तुजे बोक सर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। तुवें रोसलाय तें सगळें तुका दिनवासून सर्वेस्परा। तुजे बोक तुजें वडोवन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगोट करूं। जबाब, तुजे बोक सर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात। अशें सगळें मनशांक तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवटीचे लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं। तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज, पिणकेचे पिणकेक तुजी राजवट बी तोखता। जबाब, तुजे बोक सर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता। सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो। आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा। जबाब, तुजे बोक सर्वेस्परा, तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता। उद्गार। Solvespora, soy solvespora, 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 soy solvespora, 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 soy solvespora, 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 soy. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा। Solvespora, soy solvespora, 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 soy solvespora, 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 soy solvespora, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं। जुवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। मोहिमा तुका आसूं। फिलिपाक नाथानिएल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें, मोइजेसाची सुमृतीन आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा, तो नाजारेतचो जेजू, जुजेचो पूत। नाथानाएलान ताका म्हणलें, नाजारेतांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय। जेजून नाथानाएलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, ओ पळयात, एक खरो इस्रायेली, ताचे सवें कसलेंच भास्कळपण ना। नाथानाएलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो।
नातानेलान ताका परतीपाळ केलो. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडा देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास धरताय? यावून उदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वागाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज भाग्योन बार्तोलोमेवाची परब आनी आमचे फिरगोजेन करीत भाशेन आमी कोणसाचें फेस्त मनयता. आमी आयज आमच्या शेता बाटांचेर आशिर्वाद मागला. पयले कोणस कातरून आमी देवाक भेटयला. आमी आमच्या वर्तांनी वा आमच्या घरा भोंवतणी घडये जायते ह्या वर्साक रोयलां. आमी किचन गार्डन घडये केला आनी फळां आमकां मेळ्ळीं. तर जें फळ आमकां देवान दिलां तेंच आमी पयलें फळ कशें आयज देवाक भेटयता. ही परब आयज आमी करता देवाक आर्गां दिवन. जाल्यार भाग्योन बार्तोलोमेव पवित्र पुस्तकांत वो शुभ वर्तमानान ताका नातानिएल हेंय नांव आसा आनी आयच्या शुभ वर्तमानान ह्याच नांवान ताका आमी पाचारला, नातानिएल. भाव भयणीनो, ह्या भाग्यवंताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार ताका पयलो फिलीप मेळ्ळो. फिलिपान ताका संदेश दिलो आनी हो संदेश कसलो? हो संदेश जे वस्तूक वो ज्या मनशाक वो ज्या सोडवणदाराक आखी इस्रायल परजा रावताली तातूंतलो एकलो नातानिएल वो बार्तोलोमेव जो रावतालो की जेजू येतलो आनी आमकां रोमकारांच्या हातांतलो निवारतलो, सोडवण दितलो. हेंच एके भाशेन आखी इस्रायल परजा रावताली. आनीक नातानिएल जो ह्या येण्याक रावतालो ताका ही बरी खबर फिलीप दिता. आमकां मोइजेसाचे समृतीन आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो मेळ्ळा. तो नाजारेतचो जेजू, तो जुजेचो पूत. बरी खबर. पूण ही बरी खबरीन एक ल्हानशी खबर आसा जी मानून घेवपाक इल्लेशें अवघड घडये सगळ्याच इस्रायलितांक. आनी तें म्हणल्यार नाजारेत म्हणटा तो गांव व्हडलो नामनेचो गांव न्हू. आनी त्या नाजारेत गांवा विशीं पवित्र पुस्तकांत बरयल्लेंय ना. म्हणजे त्या गांवांतलो सोडवणदार येतलो. मोइजेसान जाचे विशीं सांगलां तो नाजारेतांतलो येतलो म्हणून सांगूंक ना, बेल्या शारांतलो येतलो म्हणून सांगलेलें. आनी ह्या पासत ही परजा रावताली. पूण हो जेजू नाजारेतचो जेजू जाल्यार प्रश्न, नाजारेतांतलें कितें बरें येवं येता? तो एक किरकोळ गांव. जेजूशी जेन्ना आयलो तेन्ना जेजून ताची तोखणाय केली ह्या उतरांनी, हो जावन आसा खरो इस्रायलीत, ताचे सवें कसलेंच भास्कळपण ना. आनी जशें आमी जाणाव आनी आमकां खबर आसा नातानिएल अजाप जालो. ह्या मनशाक हांव केन्नाच मेळूंक ना, ताचे लागीं हांव केन्नाच उलोवंक ना. जाल्यार म्हजे विशीं हो गुरुजी हे भाशेन कसो स्टेटमेंट करूं येता खबर नासतना. आनी जेजून जरी तर म्हणलां, ह्या गुरुजीन जरी तर म्हणलां जाल्यार तो बेस्तो म्हणचो ना. आनी ह्या पासत दुसरो प्रश्न, तूं म्हाका खंय वळखताय? भाव भयणीनो, जेजून ताची ओळख जी दाखयल्या किरीत भाशेन आयज आमचे परबेक आमी लागू करूं येता. तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. फिलिपान आपोवचे पयलीं तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. आनी जशें जेजून ताका म्हणलां तुका इतलेंच म्हणलें देखून तूं स्वत मानताय? भाव भयणीनो, हें
एक धाकटेंशें वाक्य, धाकटेंशें सेंटेन्स, बेस्तें न्हू. हांवें तुका अंजिराच्या झाडा तोळा आसतना देखलो म्हणटा तेन्ना बार्तोलोमेव अंजिराच्या झाडाचो, अंजिराच्या फळाचो शेतकामती, आनी तो ताचोय वेपार करतालो. पूण आपल्या वावरांत आनी आपल्या ह्या वेपार धंद्यान तो सदांच प्रमाणीक. म्हणटच जेजू जेन्ना ताका म्हणटा हांवें तुका अंजिराच्या झाडा तोळा आसतना देखलो, जेजू ताची वेवसाय, ताचो वावर, अंजिराच्या झाडाचो वावर, तशेंच अंजिरा वरवीं जो तो धंदो करता, धाकटोसो धंदो करता, ताचे विशीं जेजू उलयता. म्हणटच शेतकामती तो. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी आमचे फिरगोजेन कोणसाचें फेस्त करता, शेतकामत्यांक एक भशेन आमी मान दिता. कित्याक दर एक शेतकामती हेंच काम करता आपल्या झाडा तोडा. म्हणजे आमकां अंजिरां नात, आमकां आमची भात आसा, पेडी. जाल्यार थंयसर दर एक शेतकामती पावस पडटा तेन्ना तावन आपलो वावर सुरू करता, प्रमाणीकपणान आपलो वावर सुरू करता. आनीक बरें भात पिकोवंक सगल्यांक तांदूळ गोटो मेळचे पासत शेतकामती वावुरता. जाल्यार आयज आमच्या शेतकामत्या विशीं जेजून हें म्हणपाक जाता काय? हे पडे आसात खरे गोंयकार, हे पडे आसात खरे भारती, तांचे सगळें कसलेंच भास्कोडपण ना. आपल्या वावरान ते जबाबदारीचे, आनी हो वावर जो करता ते दुसऱ्यां पासत करतात. तेच बरोबर बार्तोलोमेव आपल्या काळजांत जें कितें आसा तें उक्तेपणी सांगता. खरेपणी ताचो ओपिनियन की नाजारेत गांव बेस्तो किरकोळ, ह्या पासत नाजारेतांतलो सोडवंडार येवंक शकना. जें कितें आपल्या मनान आसा तें उक्तेपणी सांगता. नाजारेतांतलें कितें बरें येवं येता. पूण जेजूक भेटल्या उपरांत जेजूचें उतर जेन्ना ताणें आयकलें, हाच्याहून आनिकूय व्हड वस्तू तूं देखतलोय. ताणें जें सत मानलें तेंय ताणें सांगलें. जेन्ना जेजून ताचे विशीं उलयलो तेन्ना बार्तोलोमेवान वा नातानेलान हीं उतरां काय बरीं म्हणलीं आपल्या भावार्थाचीं, आनी आमी ती आजून पासून म्हणटा. गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. म्हणजे जो आपलो चुकीचो ओपिनियन जो आसलो तो ताणें बदल्लो. जें कितें हांव चिंत्तालो, जें कितें हांव स्वत मानतालो तें सारकें न्हू. पूण हो नाजारेतचो जेजू खरेपणी देवाचो पूत आनी तोच इस्रायलाचो राजा. हें येद्दें व्हडलें सत बार्तोलोमेवान मानून घेतलें आनी त्याय स्वताचो ताणें प्रचार केलो. भाव भयणीनो, आयज आमी जण एकलो, आमकांय देणें दिल्लें आसा. आमी वेगवेगळी तरेची वेवसाय करता आनी भोव करून ह्या आयच्या परबेच्या दिसाक आमी घडये आमची जमीन कामायज केल्या. आमी घडये आमच्या घराचे भोंवतणी वा आमच्या बागेंत, ओर्तांत, आमच्या किचन गार्डनांत आमचे हात मातयेन घातल्यात, बियो रोयल्यात आनी ती घडये आतां झाडां जावन आमकां फळां दिवपाक लागल्यात. आनी आमकां जायत्या जाणांक संवय आसा आमच्या भाटांत जें कितें पिकलां, आमच्या ओर्तांत जें कितें पिकलां आमच्या शेजाऱ्यांक दिवंक, वा जीं कोण गरीब आसात तांकां दिवंक. बिजनस घडये आमी बहुत थोडी जाण करतात, करपाक जाय बिजनस, पूण तेच बरोबर आमी चडशीं जाणां आमगेर कितें कितें पिकता तें घडये आमच्या शेजाऱ्यांक, सोयऱ्यांक, थोडे फावटी इगोर्जेन पासून आमी हाडून पावयता. जाल्यार भाव भयणीनो, जें उत्पन्न आमकां हे मातयेंतल्यान मेळटा तें घेवन आमी असलीच बुन्याद बांदूंक गरज. हाचे पयलें वाचप ह्या 12 धर्मदुतांची तांचे बुन्यादीची खबर करता. पवित्र सभा ही मेंढऱ्याची व्हंकल. जाल्यार ही पवित्र सभा ही जमीन घेवन जें देणें कशें आमकां देवान दिलां आनी हे जमनीची आमकां एके भशेन जबाबदारी दिल्ली आसा. आमच्या हातान घाल्लें आसा ही जमीन कामायज करूंक आनी तातूंतलें उत्पन्न करूंक आनी तें उत्पन्न करून आमच्या जिवाचें संरक्षण करूंक. जाल्यार हें करता आसतना आमकां दिल्लें दायज आमी सांबाळूंक वावरुया. जें दायज आमी जायते फावटी विबाडलेलें आसा. आयज घडये दुडवांच्या फोर्सार वा दुडवांचे आशेक आमी आमची शेतां भाटां विकलेलीं आसात
आमची शेतां पाड सोडलेलीं आसात, फेलो सोडलेलीं आसात, जाल्यार आमी तातूंत परतून येवंक आनी हातूंतल्यानूच आमकां हें व्हडपण आसा जें जेजून म्हणलेलें आसा, हो खरो इज्रायली ताचें सवें कसलेंच भास्कळपण ना. आतां जेन्ना ही कोविड-19 महामारी चालू जाल्ली, एक बरी वस्त म्हणल्यार जायतीं जाणां परतून शेतान आयलीं, तरणाटीं शेतान देवलीं. आमच्याय गांवांत आमची तरणाटीं शेताच्या मोगान एके भाशेन मुखार सल्ल्यान बाराबर येवन हो शेताचो वावर करूंक. जीं शेतां सोडलेलीं आसलीं, जे ओनर्स आसात जमनीचे, तांणी आपलें मन दाखयलें, वय आमी आमची जमीन दिता, आमी आमचें शेत दिता, बिल्डरांक न्हय, बिल्डिंगां बांदपाक न्हय, पूण हीं तरणाटीं जीं मुखार सल्ल्यांत हें पावल मारूंक, तांकां हो वावर करूंक आनी ही जमीन कामायज करपाक आदार दिवंक आमी आमची खुशी दाखयता, आमी मुखार सरता. जाल्यार हेच भाशेन आमी सगळीं बाराबर येवन ही आमची जमीन सांबाळटा तेन्ना आमकांय जेजू म्हणटलोच, हे खरे गोंयकार, तांचे सवें कसलेंच भास्कळपण ना. आनी हें करता आसतना एकामेकाक फटोवंक, एकामेकाक नागोवंक, एकामेकाची जमीन चोरूंक असल्या मनान न्हय, पूण ही जमीन सांबाळूंक आनी आमचें गोंयचें दायज सांबाळूंक आनीक शेतकामत हाचे वरवीं आमच्या राज्याची, आमच्या देशाची आर्थीक परिस्थिती वयर उबारूंक, आमचें इकॉनॉमीक सिट्युएशन आमी सुदारूंक आमकां आयज जेजू उलो मारता. तर हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागुया, सगल्या शेतकामत्यांचेर आशिर्वाद मागुया, आनी जांचीं शेतां आसात आनी आजून पासून घडये तांचें मन उक्तें जावंक ना, वो वेगवेगळे तरेच्यो आडकोडी आसात, त्यो सगल्यो कुशीन काडून बाराबर येवन आमी आमकां दिल्लें दायज सांबाळूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. बेटोने वेडार गीत घेवया C13 पेज नंबर 33 C13. शेतांतली सगळीं कणसांनी बियां, जमनींतली सगळीं फळां आनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, उर्मेद आमच्या जेवणाचो. तर ही बापा दाना दाना साबार, घडून तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय सवें दीस तुजे मुखार. तर ही बापा दाना दाना साबार, घडून तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय सवें दीस तुजे मुखार. शेतांतली सगळीं कणसांनी बियां, जमनींतली सगळीं फळां आनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, उर्मेद आमच्या जेवणाचो. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानत देव. सर्गीच्या बापा, जेजून खुर्सार सगल्या मनशांचे सोडवणे पासत अगणीत मोगान केल्ल्या आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुतां वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या क्रिस्ती भावा भयणी पासत जेजू सांगता आमच्याय जिविताचें बलिदान करूंक भाग्योन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सुर्गानी संसार भरला तुझ्याच वैभवान. उचगी तुका सोय, उचगी तुका सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उचगी तुका सोय, उचगी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें हे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसूची खून जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसूची खून जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक खरीत भाशेन सगळ्या सोंपून गेलोल्या शेतकामत्यांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. भाव भयणीनो, देवाक आयज आर्गां दिवया. आयज पासून आमी जमणीन कितेंय तरी रोयलां आनी ताचें फळ आमकां मेळ्ळां जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. आमचें सवें जेजून हींच उतरां म्हणून ही खरी पाटलावदारां तांचें सवें कसलेंच भास्कोळपण ना जाल्यार ह्याच मोगान ह्याच आपुरबायेन भाग्योन बार्तोलोमेवा बराबर सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. ह्या वेळार गीत घेवया. D29 पेज नंबर 62. D29. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या
दोगां तिगां जाणां मोदें खरें सांगता तुय हांव आसा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरें सांगता तुय हांव आसा तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांत सगळीं तुका भोवन दिता आमची मोदें राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरें सांगता तुय हांव आसा म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें खरें सांगता तुय हांव आसा सुमी म्हणटा जशें म्हज्या बापान म्हाका एक राज नेमून दवरला तशें हांवूय तुमकां एक राज नेमता तुमी म्हज्या राजान म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात प्रार्थुया देवा सर्व लोकांच्या बापा सर्व लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्यांक आनी आज्ञेक पाळो दिवन धर्मदूत देसा देसांनी गेले आमच्याय काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवां गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बळ दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आयज हे परबीच्या दिसाक सगल्यांक तुमकां आमची उनउनीत परबी बागेवन बार्तोलोमेवाचे मजतीन तुमचेर सगल्यांचेर तुमच्या घोराब्यांचेर तुमच्या वावराचेर आनी भोव करून शेतां भाटांचेर जायतो आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागता सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट आमची परबी तुमकां आमच्या पातकुराच्या नांवान फादर पिटर तशेंच आमची आयज परब मनयतले बॉब पार्टीची कॉन्फ्रार तशेंच आमची ट्रान्समिशन टीम हांगासर आसा तुमचे पासो ती मिसाची भेट सदांच्या सदांक लायव्ह स्ट्रीम करता 5 म्हयने जाले आतां तांच्याय नांवान आमच्या PPCच्या नांवान आमी तुमकां सगल्यांक ही परबी पाठयता आनी आयच्या दिसा केरीत भाशेन आमच्या सगल्यांच्या शेता भाटांचेर आमी आशिर्वाद मागता आसतना आनीक एक पावटी सगल्यांक उलो तुमच्या घरा भोंवतणी इल्लीशी पासून जमीन आसा जाल्यार 1-2 तरी बियो घालात आमी आनीकूय थोड्यो ह्या दिसांनी थोडी बियां हाडपाचे प्रयत्न चालू आसात गेल्ले पावटी हाडल्यात तेन्ना तुमचे मदल्या जायत्या जाणांनी बियो व्हरून ती रोयल्यात शाबासकी तुमकां समजता तुमच्या व्हरतांनी ही भाजी जाल्या म्हूण आनी ती बरे भाशेन ऑर्गेनिकली आमी वाडोवन आमच्या भलायकेक बऱ्याक पडटा तशी ती खावची एकामेकाकूय आमी दिवची तर आनीक एक पावटी सगळ्या शेतकामत्यांक आमची शाबासकी सगळ्या शेतकामत्यांचेर आशिर्वाद आनीक सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट अखेरीत आशिर्वाद आयज आमी घेता आमचेर आमच्या वावर धंद्याचेर आमच्या शेतकामताचेर आमी हो आशिर्वाद मागुया दुरेका आशिर्वादाक आमचो जबाब जावन दी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात सर्वेस्पोरान आपली पवित्र सभा धर्मदुतांचेर स्थापल्या बागेवन बार्तोलोमेवाचे विनवणेन तो तुमकां पवित्र सभेचे फोळवोन सांदे करूं आमेन धर्मदुतांची देख आनी देवाचे कृपेन सगळ्या मनशां मुखार तुमी जेजूक गोवाय दिवंक पावूं
आमेन. धर्मदूतांचे शिकवणेन तुमचो भावार्थ घट जाला. तांच्या मागण्यान सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान प्रमाणीकपणान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवाक दिनवास, देवाक आर्गा, जेजू सोंगी आमकां विजय. देवाक दिनवास, देवाक आर्गा, जेजू सोंगी आमकां विजय. जेजूचो पोरमोळ आमी सगले कडेन शिबडोत वेता. जेजूचो धूप आमी नवें जिवीत दिवंक लासता. देवाक दिनवास, देवाक आर्गा, जेजू सोंगी आमकां विजय. देवाक दिनवास, देवाक आर्गा, जेजू सोंगी आमकां विजय.